आयची अपडेट काल जे सरकारान स्टेट लेवल कर्फ्यू 7 दिसांनी वाडयला तेजे जे कंडिशन आसतले SOPs आसतले ते रिलीज केल्या दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान तितून जो कर्फ्यू 7 जुनाक सकाळी 7 सोंपपाचो आसलो तो आतां 14 जुनाक सकाळी 7 सोंपतलो 14 जून सकाळी 7 उपरांत राज्यांत कर्फ्यू लागू आसतना जर सरकारान तो एक्सटेंड केलो ना जाल्यार ह्या सगळ्या हितून बंद आसतल्यो त्यो गजाली अश्यो कसिनो बार रेस्टॉरंटाची किचन्स चालू दवरपाक जाता टेक अवे पार्सला खातीर बी शॉप्स बंद आसतली शॉपाच्यो वेगळ्यो कॅटेगरी आहा त्यो तुमकां रोखडेच सांगता खंयच्यो चालू आसतल्यो त्यो पण शॉप बाकीची बंद आसतली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम कम्युनिटी हॉल्स अँड सिमिलर प्लेसीस बंद आसतल्यो रिवर क्रूज वॉटर पार्क्स एंटरटेनमेंट पार्क्स बंद आसतल्यो जिम स्पा मसाज पार्लर सलून्स बंद आसतले सिनेमा हॉल थिएटर्स मल्टीप्लेक्सीस एंटरटेनमेंट झोन इन शॉपिंग मॉल्स बंद आसतले स्विमींग पूल बंद आसतले मागीर स्कूल कॉलेजीस एड्युकेशनल अँड कोचिंग इन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कॉलेज स्टुडंट बंद आसतले रिलिजियस प्लेसीस पब्लिका खातीर बंद आसतल्यो विकली मार्केट फिश मार्केट म्युनिसिपल अँड पंचायत मार्केट्स बंद आसतली आनी ह्यो आतां सांगता त्यो गजाली प्रोहिबीट केल्या जे सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमीक अँड कल्चरल फंक्शन मॅरेजीस ह्यो सगळ्यो प्रोहिबीट करा म्हटल्यार हितून पण क्रिमेशन जर आतां 20 लोकांक घेवन करपाक जाता 20 लोकां पेक्षा कमी लोकांक घेवन तेजे उपरांत गव्हर्मेंट फंक्शन्स तेंच्यांनी वीथ परमिशन्स थोडी आहा ती तेंकां अलाव केल्ल्या इंटरस्टेट मुवमेंट जो आतां पर्यंत आसलो कंडिशन आसली ती तशीच उरतली तितून कांय चेंजीस ना बाकीच्यो गजाली ज्यो शॉपांच्यो बी म्हटलेल्यो तितून शॉप सेलिंग म्हणजे मेडिकल फार्मासी बी आहा त्यो चालू आसतल्यो शॉप जीम ग्रॉसरीज इटेबल्स स्टेशनरी एनिमल फॉडर पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम मागीर स्टँड लोन लिकर शॉप्स ही चालू आसतली तांकां टायमींग आसतलो सकाळी 7 ते 3 मेरेन बँक इन्शुरन्स कस्टम क्लियरन्स ATM मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स चालू आसतली ऑल मेडिकल अँड हेल्थ सर्विसीस इन्स्टिट्यूशन्स जितून आयुश वेटर्निटी हॉस्पिटल्स लॅबोरेटरीज येतात त्यो चालू आसतल्यो ऑपरेशन ऑफ होम्स फॉर चिल्ड्रन डिजेबल मेंटली चॅलेंज सिनियर सिटीजन ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसतल्यो ऑब्जर्वेशन होम्स आफ्टर केअर होम्स ह्यो सगळ्यो गजाली चालू आसतल्यो ह्या कर्फ्यू स्टेट लेवल कर्फ्यू भितर कोल्ड स्टोरेज वेअर हावजींग ह्यो सर्विसीस चालू आसतल्यो इंडस्ट्री हितून वा मोठ्या इन्स्टिट्यूशनांनी ज्यो कॅन्टीन्स चालू आसता त्यो चालू उरतल्यो ऑल कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज चालू आसतल्यो शॉप स्टोर्स रिलेटेड टू हावस बिल्डिंग रिपेर मनसून प्रिपेर्डनेस ऑर रेन प्रोटेक्शन ही शॉपां सगळी जी लागता ती चालू आसतली एग्रीकल्चर अँड रिलेटेड एक्टिविटीज चालू आसतल्यो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट ऑफिसीस चालू आसतली हॉटेल अँड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर इन हाऊस गेस्ट रेजिडेंट स्टाफ ते सगळे चालू आसतले प्रिंट अँड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया चालू आसतल्यो टेलिकम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसीस रिलेटेड एक्टिविटी चालू आसतल्यो LPG सर्विसीस सिलिंडर जे दितात ते चालू आसतले चडश्यो गजाली जे हितून दिल्या फाटले फावट ज्यो बंद आशिल्ल्यो त्यो ओपन केल्या ज्यो मनसुना खातीर तयारी करपा खातीर प्रिपेर्डनेसा खातीर ज्यो गजाली लागता लोकांचे घर रिपेर करपाक वा हेर कामां खातीर त्यो ओपन दवरपाक लायल्या आनी ह्यो गजाली सकाळी 7 ते 3 पर्यंत ओपन दवरपाक मेळटल्यो आनी दुसरी अपडेट दिता आसतना वॅक्सिनेशनाचेर दिता वॅक्सिनेशन जे स्टार्ट केला तितून प्रायोरिटी ग्रूप केला जो 18 एंड अबाव कॅटेगरी आहा तेंचे वॅक्सिनेशन नाशिल्ल्या कारणान पण त्या कॅटेगरी खातीर प्रायोरिटी ग्रूप तयार करून वॅक्सिनेशन स्टार्ट केलां जे पेरंट 10 वर्सां पर्यंतच्या भुरग्यांचे पेरंट्स डायरेक्टली घेवपाक शकता आनी फाल्यांच्यान म्हणजे 7 तारखेच्यान सी फेरर्स कोमॉर्बिडिटी आशिल्ले 18 to 45 जितले लोक रिक्षा चालक आमचे मोटरसायकल पायलट्स अँड टॅक्सी ड्रायव्हर्स हे डायरेक्टली प्रायोरिटी ग्रुपा सकयल वॅक्सिनेशन घेवपाक शकता हायर एड्युकेशनान एक सर्क्युलर काडलेले की तेंचे सगळे टिचींग नॉन टिचींग सगळे स्टाफ 7 तारखेच्यान तेंच्यांनी इन्स्टिट्यूशनांनी येवपाक जाय कोण भुरग्यांक अलाव आसचेना म्हणून हे कर्फ्यू एक्सटेंड जाल्या उपरांत हे सर्क्युलर तशेंच उरता आनी हायर एड्युकेशनान तें सांगलां तेंच्यांनी जॉयन जावपाक जाय तेंकां जॉयन जावचेच पडटलें पण स्टुडंटांक येवपाक मेळचें ना तेजे उपरांत अपडेट दिता ती आयज पॉझिटिव्ह केसींची 3022 रिपोर्ट्स आयज येयले टेस्ट जावन तितूंतले 403 लोक आयज पॉझिटिव्ह सांपडल्यात 403 रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह येयले आनी पॉझिटिव्हिटी रेट जर आमी जी कावंट करीत जाल्यार ती देंवन 13%चेर पावल्या जी फाटले 2 म्हयने पळयताले की ती 51% गेली ती इल्ली देंवन 13%चेर पावल्या आनी डेथाचे पळयल्यार डेथ्स कमी जाल्या पण जाय तश्यो कमी जाल्ल्यो दिसना आयजूय बी डेथ
16 डेथ गोंयांत जाल्या, तितूंतल्यो GMCंतल्यो 10, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यो 5 आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान 1 डेथ जाल्या. इतल्यो आसल्यो आयच्यो अपडेट.